Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. FRBM म्हणल्यार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि बजेट मॅनेजमेंट कायद्याचे चौकटीत राज्यांक वा केंद्रांक बजेट करचे पडटा. ते प्रमाण राज्याच्या बजेटातले वर्सुकी नवे रीण GDPच्या साधारण 3% आसपास आसचे पडटा आणि ते मॅनिप्युलेट करूंक सरकार बजेटांत 15% तूट धरून फिस्कल डेफिसिटाचो आंकडो देंवयता. म्हणजे येणावळ आणि रिणाची तरतूद नासतना 15% फुगयल्लें बजेट. ते खेरीज नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स म्हणल्यार अर्थीक वर्साचे सुरवातीक सरकार एकूण कोणाक कितली देणी आसा ताचो आंकडो. ही नेगेटिव्ह बॅलन्स आणि बजेट डेफिसीट धरून ओवरऑल डेफिसीट जाता. सरकाराचे बजेट एक्सपोज जायत म्हूण ह्यो दोनूय एंट्री बजेटांतल्यान अंदू गायबूच केल्यात. पळयात आदल्या बजेटांनी ओपनिंग बॅलन्स आणि ओवरऑल डेफिसिटाच्यो एंट्री. आता पळयात अंदूच्या बजेटात दोनूय गायब. प्रुडंटाच्या गणिता प्रमाण ह्या नव्या बजेटात 3,225 कोटींचे बजेट डेफिसीट आसा. म्हणजे बजेट खरें 21,643 कोटी खर्चाचे न्हीच, वास्तवीक 18,418 कोटींचेच. 15% मांडचे आदींच कापले आणि बेठेच आंकडो 3,25,000 कोटी रुपया फुगोवन मांडले. हे बजेट डेफिसीट जमेक धरल्यार सरकाराचे 2,650 कोटींचे फिस्कल डेफिसीट पावता 5,817 कोटींचेर. म्हणजे GDPचे 2.96% दाखयला ते पावता सुमार 6.5%. दोबरादी परस मायच. आता सरकाराच्या येणावळ खर्चाची परिस्थिती पळयात. कोविड वर्सा उपरांत सद्याचे घडयेक येणावळ सरासरी 11,500 कोटी. सरकारान नव्या बजेटात अदमास केला 16,587 कोटी. म्हणजे 46% मायच. केंद्राच्या बजेटात 12% वाडीचो अदमास आणि सरकार कोविडाचे परिस्थितीत येणावळीचो अदमास 46% फुगयता. आयचे घडयेक सरकाराचे पगार, वेजीस, पेन्शन, ग्रॅच्युटी, NPS, सरकारी शिक्षकांक पगाराक ग्रांट एड, घेतिल्ल्या रिणाचे जूर फारीकपण आणि वीज खरेदी हाचेरूच म्हयन्याच्या पयल्या 7 दिसां भितर 83% येणावळ चल्ली. स्किमी, सबसिडी, सरकाराचो पेत्रोल, प्रवास खर्च, गाडयो, च्या पाणी, मेंटेनन्स, ऑफिसाची भाडी, स्टेशनरी असलो खर्च धरल्यार येणावळीचे 15% मायच. उदरगतीची कामां आणि प्रकल्प न्ही, रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंक सुद्दां सरकारी तिजोरेत दमडी उरना. केंद्रान पदरांत कितें घाल्यार 4 कामां जावपाची. मायनिंग बंदी जायत सावन सरकाराचो बजेट प्लान 50% सुद्दां सारको चालीक लागना. 2017 सावन 50%चेर जाल्यार वर्स 2019-20 फक्त 35% बजेट चालीक लागला. फाटले वर्स 2020-21चे कोविड अर्थीक वर्सात अदमास केल्लो GDP 92,000 कोटी वयल्यान 82,000 कोटींचेर पावलो. खरे ऑडिटेड आंकडे फुडल्या मार्चांत येतले. लक्षणां पळयल्यार प्लान एन्फोर्समेंट देंवन 25%र पावप कठीण. म्हणजे सरकाराची सादारण 13,000 कोटींचे बजेट चालीक लावपाची तांक आसतना सरकार 22,000 कोटींचे बजेट मांडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.